नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची खबर. पोलिसाल्या हातार तुरी देऊन पळिल्ल्या व्यक्तीक पोलिसांन सिनेमा रितीन अटक केली. कारवार तालुक्याच्या सिद्दर ग्रामात एक व्यक्ती सोर पिऊन धिंगाण घालून त्रस्त करता या तक्रारीचेर पोलीस कर्मचारी घटनास्थळार पावले. तर आरोपी संदीप गांवकार वय 40 वर्सां हो आपल्या आई कडेन सोर पिऊन झगडे करतालो अशें प्रत्यक्ष पोलिसांक पळयले. हो व्यक्ती एक चोरी प्रकरणात पोलिसांक जाय आशिल्लो हे कळ्ळनंतर पोलीस तेका धडसाठी पुढे गेले. तेन्ना हो मद्यपान केल्लो आरोपी संदीप नशेतच कार चलोवन घेवन सिद्दरच्यान कारवार बाजून येयलो. पोलिसांन त्या आरोपीलो पाठलाग केलो जाल्यार हो व्यक्ती पिल्ली नशेत मेळिल्ल्या त्या वाहनां कंपाऊंडाक गाडयेक डिक्की मारून पोलिसां खिंच्यान फरार जावूंक पळयतालो. जाल्यार पोलिसांन आरोपीलो पाठलाग सोडला. तो मेळत त्या वाटेन वचून पोलिसांक चकमा दिवूं वयतालो. अखेर पोलिसांक कारवार शहराच्या गितांजली थिएटरा कडेन बॅरिकेड घालून तेका थांबोवचो प्रयत्न केलो. थंय सुद्धा सुसाट वेगान कार चलोवन बॅरिकेड उडोवन पसार जालो. एक सिनेमात घडच्या शुटिंगा प्रमाणे केल्ल्या नकली सिनेमाई चोराक धरूंक अखेर पोलिसां यश येयलें. काळी न्हंयच्या तोकार कोडीबाग श्री खापरी देवस्थानाच्या फाटल्या रस्त्यान फरारी जावन वचूं वयताना तेगेलें वाहन कृष्णानंद जोशी हेमगेल्या घराच्या पेगाऱ्याक धडक मारून थंयच्यान गाडी त्या जाग्यार सोडून पळून वचूं प्रयत्न करतना पोलिसां शिताफीन अटक केली. पिऊन कशाच कशी गाडी चलोवन रस्त्यार संचार करच्या सार्वजनिकांच्या जिवा कडेन खेळ खेळच्या आरोपीक अखेर पोलिसांनी ट्रीटमेंट दिवन दोन्ही हाताक राजू बांधून पोलीस ठाण्यार घेवन गेल्ली घटना आज कारवारात घडली. ಆಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ತೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಗೇಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಸಿ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಹೆಸರು ವಿಶಾಲ್ ವಾರ್ಕರ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. कारवारच्या प्रवासी वाहन चालकाक गोंयांत प्रवेश दिया सतीश सैल. कारवारच्या भाडेमारच्या प्रवासी वाहन कार चालकाक गोवा राज्यात प्रवेश दिवूं जाय म्हूण माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी गोवा सरकाराक विनंती केला. काल पोळे चेकपोस्टार प्रसार माध्यमांकडे उलयतना तेमी सांगले की कारवारचे टुरिस्ट गाडी गोंय राज्यांत एअरपोर्ट आणि रेल्वे स्टेशनार प्रवाशाक हाडसाठीर वयतात. गोवा राज्यांत प्रवेश करतलो जाल्यार ड्रायव्हराले RTPCR सक्तीचे केला जाल्यार हो अन्याय आसा. पण सीबर्डाची गाडी गोवा राज्यांत वयता जाल्यार त्या ड्रायव्हराक पोळे चेकपोस्टा वयल्यान RTPCR पत्र नासतना सोडतात. हो खिंच न्याय असो प्रश्न श्री सतीश सैल हेमी केलो. इतलेंच न्ही तर गोवा राज्यांत वचूं येयले थांबून आशिल्ले 10-15 प्रवासी वाहनां दाखोवन तेणी म्हटलें की ह्या वाहनापैकी खिंच्या एक तरी वाहन चालक आले आता RTPCR टेस्ट केले सर्टिफिकेट दाखयले जाल्यार आमी कोविड लॉकडावन जाता पर्यंत पोळे गेटी भितर येवचे नात अशें चॅलेंज हजर आशिल्ल्या पोलिसांक केलें. एक तर गोंय राज्यांतले गाडी गोंय सीमेर पर्यंत येवूं, कर्नाटकाचे मादाळी सीमेपर्यंत येऊ, तुमची तुम्ही आमची आम्ही असो सल्लो दिलो. सोडता जाल्यार दोन्ही राज्याच्या भाडेकरू वाहन चालकाक ही सवलत दिया नापेक्षा सगळेच बंद पडटले अशी तेमी ताकीद दिली. नुस्त्या गाडी दुधाची गाडी सोडतात तेमी RTPCR पत्र तपासात का कितें, तेमकां खिंच आधाराचे सोडतात असो तेणी प्रश्न केलो. गोंय सरकाराक विचार विनिमय करून कारवारच्या प्रवासी वाहन चालकाक RTPCR पत्र न विचारता गोवा राज्यात प्रवेश दिवूंक अनुमती दिवची अशी तेमी विनंती केला. ती कारवार येवपाक कोणीच आडयना. इवन ती येलो बोर्ड उरल्यार आज CPI आसा आमच्या फुड्यान हिंची गाडी आडयना. आनी हिंची गाडी तर आमगेली ओन्ली फॉर तो पॅसेंजराक किंवा रेल्वे पॅसेंजर किंवा एअरपोर्ट पॅसेंजर हाडपाक जर तर हाडयत आनी तशें करून RTPCR मागत इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गिव हिम एवरी 72 hours one RTPCR. आनी कोणाक हितून कोणाक भाडी मेळटा म्हण कळना, कोणाक कोण फोन कॉन्टेक्ट करता म्हण कळना. तेन्ना जो रूल हिंग आसा तो रूल तेणी अडॉप्ट करपाचो गोवा गव्हर्मेंटान. हांव CMाक रिक्वेस्ट करता ना जाल्यार खंयची बी गाडी हिंग येवची बंद करा तुमी. आनी दोगो लोक आमी सुशेगाद रावया. आनी हे आमी विदीन DC to DC आमी लेटर करता. आनी इफ इट इज नॉट वर्किंग देन वील सीट हियर दॅट बाबा गोवा वेहिकल वील ऑल्सो नॉट कम टू कारवार मीन्स कर्नाटका स्टेट. वेन वी आर अलोविंग अँड द प्रॉब्लेम कितें आहा, मेन प्रॉब्लेम कितें आसा, सपोज एसेन्शियल वर्कर म्हणजे नेहमीच तरी तो होत त्याच गाडीचेर तो हो कारीचेर येता तर हेका विचारना तुम्ही.
आणि हो दुसऱ्या कोणा हाडपा गेल्यार विचारता लेट नेवी पुट हीज ओन व्हेकल वाय दे आर टेकिंग द रेंटेड व्हेकल 2 दिसांनी तुम्ही स्टेप घेतले म्हणटा पळय हय. वॉट अबाउट एसेन्शियल किंवा कारवारच्यान गोंय येता हय गोंयचे फूड कितें वचूं ते आतां केळीवाले येता दूधवाले येता नुस्तेंवाले येता तेजे खंय आरटीपीसीआर करता आतां हांव तुमकां सांगता हिंग 20 गाडी आहात एक ते ड्रायव्हर तर तुम्ही आरटीपीसीआर दाखयत न्ही आमी आयच्यान सांगता आमी गोंयांत येनात अप टू दीस कोरोना प्रॉब्लेम सॉल्व जाता पर्यंत उमीद म्हाका दाखोवन द्या PI आसा PSI आसा हिंग गोंयचो हांव रिक्वेस्ट करता आतां 10-20 गाडी आसा न्ही कोणी एकट्याचो आरटीपीसीआर दाखयात न्ही दिस इज नॉट करेक्ट 2 दिसांनी तुम्ही स्टेप घेतले म्हणटा तुम्ही हय विदीन 1 विका भितर स्टेप घेता मागीर ताका लेटर दिवन घेवन तेणी करस्पॉन्डन्स गोंया करपा जाय सो दॅट विदीन 1 वीक वी वील टेक द स्टेप आनी बंद करतले आमी आनी तेच बद्दल तुमकां बी रिक्वेस्ट करता कोणा प्रेसवाल्याक रिक्वेस्ट करता दिस इज फेर काय म्हण पळयात तुमी जो मनीस असोच वयता ताका दुयेंत काय उरना म्हण जालें ही नॉट नेगेटीव म्हण जालो तो आनी जो पोटासाठी भोंवता ताकाय परिस्थिती त्याच बद्दल गोवा गव्हर्मेंटान चिंतपाचें मे 28 तारखेच्यान अपंग व्यक्तीसाठी कोविड लस मोहीम. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अपंग व्यक्तीसाठी मे 28 तारखेच्यान कोविड लसिका दिवूक उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायत फुडें येयला. आता 18 ते 44 वर्साचे आणि 44 वर्सां अपंग व्यक्ती लसिका घेऊ शकतले. अपंगाक लस घेवचेसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा तालुका रुग्णालयात व्यवस्था केला. आतापर्यंत जिल्ह्यात झालेल्या लसिका अभियानात 18 ते 44 वर्साच्या सुमार 190 अपंग व्यक्तीन पहिली लसिका घेतली आसा आणि 46 अपंग व्यक्तीन दुसरी लसिका घेईल आसा. तशेंच 44 वर्सां वयल्या अपंग व्यक्तीन आतापर्यंत 1183 पहिली लसिका घेतली आसा आणि 263 अपंग व्यक्तीन दुसरी लसिका घेईल आसा. बाकी आशिल्ल्या अपंग व्यक्तीन बी लसिका घेवची आणि ज्या अपंग व्यक्तीक मदत जाय तेमी ग्रामपंचायत कार्यालयात फोन करू शकतात अशें उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियांका एम हेमी सांगले. लॉकडाऊनाच्या संकटात आशिल्ल्या BPL कार्डधारकाक प्रत्येक सदस्याक 10 किलो तांदूळ वाटप. कारवार. लॉकडाऊनच्या काळात सार्वजनिकांक घरांतल्यान भायर पडूंक निर्बंध केला आणि आवश्यक खरेदीसाठी काही जाग्यार सकाळी 6 ते 10 पर्यंत वेळ निश्चित केला. पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाणे कंटोनमेंट झोन व्याप्तीत मंगळवार आणि शुक्रारा सुद्धा भायर येवची ना. जे कितें वस्तू जाय ते ग्रामपंचायतींतल्या नेमिल्ल्या त्या संबंधित व्यक्तीक कॉल केल्यार सगळे आवश्यक वस्तू घराकडे पावोवची व्यवस्था करतात. कारवार तालुक्याच्या मादाळी ग्रामात कंटेनमेंट झोन आशिल्ल्या कारणान सार्वजनिकांक भायर वचची बंदी आसा. कॉल केले जाल्यार जायते वस्तू ऑर्डरा प्रमाणे ग्रामपंचायती मार्फत घरपोच पावयतात. तशेंच प्रत्येक म्हयन्याक मेळचे सरकारी आहार धान्य रासन कोटा मादाळी बाजारांतली सोसायटी मार्फत घरांत पावयतात. ह्या म्हयन्यात सुद्धा BPL कार्डधारकाक पयलीं मेळचे प्रत्येक सदस्याक 5 kg तांदूळ आणि एक्स्ट्रा 5 kg तांदूळ मेळन कुटुंबाच्या प्रत्येक सदस्याक BPL कार्डधारकाच्या सदस्याक 10 किलो तांदूळ गंव आणि इतर जे वस्तू मेळटात ते ह्या म्हयन्याक घराकडेन सोसायटीन पावयलात. घरपोच केल्यार भायर वयचे चुकले हेजेर मादाळीच्या सार्वजनिकांक थोडे हलके जाले असे मादाळीचे ग्रामस्थ म्हणतात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 573 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 37, अंकुला 12, कुमटा 89, होन्नावर 148, भटकळ 61, शिरशी 35, सिद्धापूर 111, यल्लापूर 15, मुणगोड 7, हळयाळ 30 आणि जोयडा 28 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 773 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 60, अंकुला 97, कुमटा 75, होन्नावर 15, भटकळ 23, शिरशी 180, सिद्धापूर 11, यल्लापूर 123, मुणगोड 92, हळयाळ 71 आणि जोयडा 26 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 42,039 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 35,582 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 5,916 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 503 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 5,413 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 10 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. होन्नावर 1, शिरशी 3, यल्लापूर 3, मुणगोड 2 आणि हळयाळ 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 541 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा.
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.